फोरमाचेर आसतले इतलें तुमकां हांव सांगता. रिजर्वेशनाचे पावले रिजर्वेशनाचो विशय आसा न्ही. रिजर्व पयर आमी म्हणजे आमचे लॉ मिनिस्टर ताका मेळपाक गेल्ले की इल्लोसो गजाली उरली आसा. परत एकदां आमी विजीट करतले. गरज पडली आसात ती ह्या फुडल्या 15 दिसां भितर की आमी आमचे होम मिनिस्टर आसा अमित शाजीक मेळटले. त्या संदर्भांत हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा, आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षांक सांगलें आसा, आमचे डेलिगेशन वचून त्यात मेळटलें. आनी तातूंत कांयच हें उरलें ना. म्हणजे तातूंत प्रोसिजर काय म्हणलें एक सादें नोटिफिकेशन काडपाचें उरलेलें आसा की त्यामुळे तें डायरेक्शन जें आसा न्ही तें अमित भाई कडच्यान मेळचें, आमच्या मुख्यमंत्र्या कडच्यान मेळचें इतलेंच आसा. बाकी प्रोसेस 100% कंप्लीट जाता. खुबशे इलेक्शन म्हळ्यार जावपाक शकता हे. प्रयत्न करता म्हणून तातूंत कांय हिचीच कांय अडथळे कांयच उरले ना. कळ्ळें तुका. एक नोटिफिकेशन काडपाची इतलोच विशय आसा आनी तो विशय म्हणजे हांव लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळो आसा, लॉ सेक्रेटरीक मेळ्ळो आसा. म्हणजे हांव एकटो न्ही, आमचें डेलिगेशन मेळ्ळें आसा की आमच्या सगळ्यांचें एक मत आसा की खंयच्याच प्रकारचे उरलेले प्रोसेस उरलेली ना.